वाळपय हांगासर राणे जनरल स्टोरा कडेन आशिल्ल्या वडापाव गाड्यात जाल्ल्या गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून अचकीत उजो पेटलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वडापाव गाड्याचो धनी प्रवीण प्रवीस दर दिसा प्रमाण तयारी करता आसतना गॅस सिलिंडर चालू केलो तेन्ना अचकीत उज्यान पेट घेतली। उपरांत वेळाचेर कुशीकच्या दुकानांतली आपतकालीन उजो पालोवपी यंत्रणा वापरून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवितांनी टळ्ळी। काय ऑप्शनच ना म्हणजे तुम्ही गॅस चालू केली तेन्नाच हे जाली गॅस लो जातली आम्ही कितें करता कायल दवरली गॅस स्लो दवरता तेला घालता तेल घालता उपरांत जशें स्लोचेरूच तें गरम जाता न्ही पण ती म्हाका दिसता कितें हें जालें आसता लीक आसलें आसतलें ते लिकेक लागून ओडून घेतली वांगडाच हे जाले मागीर उजो असो पेटलो उजो पेट्टलो सगळे म्हणजे तेल तेलाक सगळे उजो पेटलो आणि पीठ बी अशें हे आपुणूच हे जालें ना ना ते राणीचे बी मारले हां स्प्रे मारली आमकां सादारण एक 6:15 कॉल येयल्लो आनी जस्ट म्हणजे 1-2 मिनटान आमी हांगा पावले। तेंच्या पळय तेंच्यांनी कितें केलें जे DCP आसले तेंच्या शॉपा सायडीन तो तेंच्यांनी यूज केलो आनी ते उजो पालयलो। त्यानंतर आमी येवन ते सिलिंडर 2 सिलिंडर आसले ते डिस्कनेक्ट केले म्हणजे कायल आसली तेलाची ते म्हणजे सगळे सायडीक काडून आमी आतां क्लियर केल्लो हा उजो। पूण कित्या खातीर काडलो आसतलो ते म्हणटा म्हणजे ते ओनर जे सांगता तेंचे ते म्हणटा गॅस लिकेज म्हणटा आनी ते कोण उजो पेटलो म्हणटा। पूण अशें जावं शकता काय म्हणटा तुमकां भितरली कितें आयडिया आसता जावं शकता जर गॅस लिकेज आसा जाल्यार तसो उजो पेट्टा न्हू जेन्ना सकयल जेन्ना लायटर मारता तेन्ना जर गॅस लिकेज तुमचे पयलीं पेट घेतलो न्हू त्यानंतर तो त्याला उजो लागतलो। म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन कितें आशिल्लो तुमचे कडेन एक्सटिंग्विशर तेंचे कडेन ना म्हणटा ते सायडीचे शॉपार आसा तेंच्या ती एक्सटिंग्विशर घेवन तेंच्यांनी तो यूज केलो आनी उजो पालयलो।